डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन हे डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करतालो. स्पीकर सर, डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करतालो. आतां डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ते करता आनी इलेक्शन कमिशनाक धाडटा. हातूंत भितर डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ट्रान्सफर्ड. एक दीस पयलीं ताका ट्रान्सफर केलो. दुसरो डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन आयलो. आतां एका दिसा भितर ताणें डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन केलें. हाव इट इज पॉसिबल? गव्हर्मेंट मस्ट हॅव स्पेंड लॅक्स ऑफ रुपीज इन डिफेंडिंग दीस केस इन द सुप्रीम कोर्ट. तुम्ही म्हटलं पळय न्ही, DMA जो आशिल्लो तो एक दीस न्ही, इट इज अ 3 to 4 days समथींग. आमचो DMA हॅज प्रमोटेड टू द सेक्रेटरी अर्बन डेव्हलपमेंट. हाज्या फुडें रिजर्वेशन कितें आसा पळय न्हू, ते स्टेट इलेक्शन कमिशन मागीर म्युनिसिपालिटीचें आसूं न्ही किंवा ते पंचायतीचें आसूं न्ही. तुवें पयशे मोडलेच, तुवें आमकांय खारान घाले, आमचे पयशे रिफंड कर मरे तूं. तुजे कडेन पयशे चड आसतले सरकारा कडेन. स्पीकर सर, 3 टॉप लॉयर्स देशांतले रातचे लिस्ट जावन केस सुप्रीम कोर्टान गेले. मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केलें सत्यमेव जयते म्हणून. ट्वीट घालून कांय जालें ना. सुप्रीम कोर्टान असलें दिलें मुस्कटाचेर की हायकोर्ट पत्करलो म्हणलो आनी आज हें जें बील हाडलां. आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन इज इट अ इंडिपेंडंट बॉडी काय म्हणून बाब दिगंबर कामतीन विचारलां. ते आज ताका म्हणचे पडटा इट इज इंडिपेंडंट. टील दॅट टायम इट वॉज नॉट इंडिपेंडंट अँड इट वॉज अ स्लॅप given through the Goa government to all other governments of the BJP. It was to manipulate the municipal elections. It was that unpopular people would have got elected. Speaker sir, घर point of order. तन्माय प्रोजेक्ट पास करपी हे सगळे Speaker sir, डबल ट्रॅकिंग point of करपी order. कंट्रोवर्शियल ऑफिसर. Speaker sir, कंट्रोवर्शियल point of order. ऑफिसर मॅनिप्युलेट करून सोदताले इलेक्शन. तो डायरेक्टली स्टेट इलेक्शन कमिशनाक म्हणूंक हांव शकता. म्हणटाच ताणें फाटी कोर्टान घेवचो म्हणला, पडटलो. सुप्रीम कोर्टान म्हणला, फाटी घेवचो पडटलो. सुप्रीम कोर्टान म्हणला फाटी सेन्ससाच्या नुसार केला आसतलें. केला आसतले. हय, सेन्सस पळोवनूच करता न्ही. सर आसतले म्हणटा तो कितें जाता? सेन्सस पळोवनूच करता. सारको जित्योच मारता मरे फोटी. सेन्सस पळोवन करता स्पीकर सर, म्हणून तर रिजर्वेशन सेन्सस पळोवन केला.